सुटकाचें शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हें मात जाणो जायात, खंयच्याय वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावा बीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडूंक नागोंक दिवचो नासलो। तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिंती नासलोल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो। तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सायबा, आमकांच वो हेरां सोमेस्तांकूय तूं ही वपार सांगताय। जेजून अशी जाप दिली, घरांत आसलोल्यांक वखदार गोवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान आपल्या घोराब्याचेर सत्या दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणो कारबारी जायतसो तुमकां दिसता? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसतना ताका मेलोत तो चाकर सुभागी। हांव तुमकां खरेंच सांगतां, आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका सत्या दितलो, पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांबाय करता अशें तो चाकर आपणाच भितर म्हणून हेरां चाकरांक आनी चाकोन्नीक मारूंक आनी आपल्याक खावन पिवंक आनी बेबदिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावो नासलोल्या दिसा आनी तो नकलो आसलोले घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी अविस्वाशा बरोबर ताका भायर उडयतलो। आपल्या दोनयाची कशी कितें ती जाणा जावनूय ती पालूंक तयारी पर्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सोबतेचो मार पडटलो। ती कितें ती नकलो आसलोल्यांक तांच्या कोतुबांक खास्त फावो जाल्यार ताका थोडेच सोबते पडटले। ज्या कोणाक चोड दिल्लें आसा ताचे कडेन देव चोड मागतलो आनी जे कोणाक चोड पातयेल्लें आसा ताचे कडल्यान देव चोड घेवंक रावतलो। देवाचें उतर हें।